कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। फाटल्या 5 वर्सांसावन साकोड्ड्या कुमारवाडा वाठारांतलो शेतकार राजेंद्र प्रभुदेसाई व्हडा प्रमाणात काळिंगाची लागवड करतात। पयलीं ह्या फार्मान ऊसाची लागवड करताले, मात ऊसाचो कारखानो बंद पडिल्ल्यान ऊसाची लागवड करप बंद केले। उपरांत ताणें वेगवेगळ्या भाज्यांचे फुलांचे पीक घेवपाक सुरवात केली, मात रानटी जनावरां सगळ्या पिकांची नाशाडी करताले। तरी लेगीत ताणें शेती करप बंद करूंक ना। सध्या राजेंद्रान व्हडा प्रमाणात काळिंगाची लागवड केला, तशेंच हेर भाज्योय लायल्यात। सरकाराच्या फलोत्पादन महामंडळाच्या दुकानांनी काळिंग 14 रुपया किलोनी घेतात। काळिंगाचो दर कमी आशिल्ल्यान तांकां लुकसाण जाता, देखून हो दर वाडोवन दिवचो अशी मागणी शेतकार राजेंद्र देसायान केला। कितली वर्सां जाली तूं काळंगाचें पीक घेता हांगा? आता काळंगाचें पीक घेता जाल्यार म्हाका 4-5 वर्सां जालीं। आनी पयलीं हांगा कितें रोयताले बी? पयलीं आमी हांगासर ह्या प्लॉटाक भाजी लाय आनी हांगा पयलीं ऊस लायताले सगळ्या हेका। शुगर फॅक्टरी बंद जाली तेन्नाच्यान आमी भाजी लायता हेका। भाजी काळिंग बी भाजी काळिंग लायता, मागीर कॅबेज लायलो, भेंडी लायल्ली, चिटकी लायल्ली आनी रोजां लायता, मागीर दोडकी लायता पावसान, परत काकडी लायता, परत आमची कोकणटी लायता आनी बाकीची आमची गांवठी भाजी जी आहा ती लायता। ही काळंगाची बी खंयचे हाडलेले? हें आतां काळंगाचें बी सांगलीच्यान हाडलेलें, रोंपे हाडलेले हांवें। रोंपे हाडलेले? रोंपे हाडलेले, रोंपे हाडून लायले मागीर? रोंपे हाडून लायले हांगा। कशें कितले वजनाची सुद्दां जाता काळिंग एक? आतां पोरू आमची 8-9 किलोची वजन जाल्लें पोरू, पूण ओन आमकां सगळे हे हो दिसता हो सगळो रोग, ह्या रोगान आमकां आतां हे लॉस केला ऑलरेडी। हें आतां फळ जावपाचे टायमार बरो रोग लागला आनी सगळे वाल ते सगळे मिली ऑलरेडी, आनी आतां हें कांय ना म्हणून आतां पटापट काडून आतां विक्री करपा जाय। काळंगा हे आसा गिरायक आसा? सद्या आसा काळंगा कित्याक सद्या आमी घेवन हांव स्वता सेल करता व्हरोन। तुमी प्रत्येक जावन? प्रत्येक गांवांनी वचून सेल करता आमी। ओके। हो रोग म्हणटा तो मर रोग म्हणून हेका आनी वखद ना, हेका एकदां वालीक जर लागलो जाल्यार तेका आनी म्हणटा वखद हें ना। कितें म्हणटा हे आतां काळंगा लायले आमकां आतां हॉर्टिकल्चर म्हणटा पळय, हॉर्टिकल्चर कितें करता आमची काळंगा 12-14 रुपयांनी किलो करता, आनी भायली जी हाडटा पळय काळंगा ते हितून आनी आमची हितून काळंगाचे डिफरन्स खूब आसा। म्हणून हांव हॉर्टिकल्चरान कितें म्हणटा निदान आमकां 20 ते 25 रुपयाचो रेट फिक्स दिवचो। भाज्येक आमी रेट दिला तो गोवा गव्हर्मेंटाक रेट वाडोवची म्हणटा काळंगाची। नमस्कार, आमी साकोडा कुंभारवाडा हांगा सातेरी फार्म जे आसा राजेंद्र देसायाचें थंय आसा, जे जाग्यार तो पयलीं ऊस रोयतालो, खूब ऊस पीक काडटालो। जेन्ना शुगर फॅक्टरी बंद जाली तेन्ना तेणी तेवटेन लक्ष डायवर्ट केलें आनी आपले अंतर्गत पीक घेवपाक चालू केलें, जशी रोजां जावं चिटकी, काळंगां, भेंडे, बाकीची सगळी ज्यो फळभाजी आसा त्यो भाजीची पीक घेवपाक तेणी चालू केलें। आयज तेणी हांगा मोठ्या प्रमाणात काळंगाचें पीक घेता, जवळ जवळ 1.5 एकरीन तेणी काळंगाचें पीक घेतलेलें आसा आनी जवळ जवळ तेका मोठ्या प्रमाणात पिकूय मेवलें। पूण तांकां मातशी खंत आहा की जो दव पडला आनी उकाडो जालो तेजे मुळे एक प्रकारचो रोग जालो आनी जी काळंगां आसा ती हांगा कमी प्रमाणात जी पीक येवपाची तशी पीक येयली ना। तेणी हांगा रत्नागिरीच्यान काय सांगलीच्यान महाराष्ट्राच्यान तेणी ते हांगा बी हाडलेलें आसलें आनी ते बियाची पासून तेणी ते रोंपो हाडलेलो, रोंपो तयार करून हांगा तेजी कुयदाद करून जे रानटी जनावरां आहा तांकां सगळ्यांक राखोवन तेणी हांगा ती पीक घेतलेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।